प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 25वा वोड 31 ते 44 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्सेस 31 to 46। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। मनशाचो पूत सगळे आपल्या दुतांक घेवन मोहिमेन येतलो तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या शिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतली। आनी जसो गवडी बोकड्या कडची शेळयांक दोशी करता तसो तोय सगळ्या राष्ट्रांक एका दुसऱ्या कडची दोशी करतलो। शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक दवरतलो। तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात आनी संवसार रचलेल्याक तुमकां तयार केल्लें तें राज तुमचें दायज घेयात। कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवंक वाडले, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिले, हांव वाटसर कसो आयल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिले, हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिले, पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली, बोणकोणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली। त्या वेळार प्रमाणीक मनशां ताका जबाब करून विचारतली, सोम्या, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पडून जेवंक दिलें, तान्नेल्लो पडून तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका वाटसूर कसो पळोवन आमगेर बिराड दिली, विंगडो पडून तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत वा बोणकोणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक आयलें। आनी जाप दिवन राजा तांकां म्हणटलो, हांव तुमकां सत सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भाव भयणीक मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें। मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिरां पडलेल्यानो, देंवचाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हज्या तावन कोसळून वसात। कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडोवंक ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिवंक ना, वाटसूर कसो आयल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिवंक ना, विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिवंक ना, पिडेंत आनी बोणकोणीत पडलोलो पूण तुमी म्हाका भेट दिवंक ना। त्या वेळार ही ताका जबाब करून विचारतली, सोम्या, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर ओ विंगलो जाल्लो, पिडेंत ओ बोणकोणीत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना। तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, हांव तुमकां सत सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय करूंक ना। आनी ही सासणाच्या खास्तीक वेतेली, पूण देवाक मानवलेली मनशां सासणीक जिवीत भोगूंक वेतेली। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू आमकां कितें सांगता जेन्ना निमाणी जोडटी जातली तेन्ना। आनी आमी सगळीं जाणो की जेजू एक दीस परतून येवपाचो आसा। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पयले पाट ह्या संवसारान येयलो तो एका बाळकाच्या रुपान जल्मलो आंकवारमुरी उदेशी, आनी बेथलेहमच्या गांवांत एका बाळकाच्या रुपान जल्म घेवन तो व्हड जालो, तो खुर्सार गेलो, तो आख्ख्या मनशा कुळा पासत ताणें आपलो प्राण सोडलो खुर्सार, आनी 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जावन आतां सुर्गीच्या बापाच्या उजव्या कडेन बसला। आनी आतां आमी जीं कोण जेजूचे भावार्थ दवरता, ताणें आमचे बसत कितें केलां तें, ताणें आमचे बसत आपलें रगत व्हाळयलां तें, ताणें आमचे बसत जें आमकां फाव जावंक जालें तें भोगलां, ताजेर आमी सत मानता आनी ताका आमचो सुनी दिव आनी सोडून मानता तेन्ना आतां आमचें तारण जाता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता। आनी भाव भयणीनो, आयज आमकां जें जेजू सांगता आयच्या शिवर्तमानांत जें आमी वाचलां, जेजू आमकां पयलींच सांगता कितें घडटलें जेन्ना तो परतून येतलो। तो जेन्ना परतून येतलो तो विचारतलो ज्या लोकांनी ताजेर भावार्थ दवरला, खरेपणी देवाचें उतर पाळना। कित्याक भाव भयणीनो, खरेपणी आमी देवाचो मोग अणभवला जाल्यार, खरेपणी आमकां पवित्र आत्मो आहा जाल्यार, पवित्र आत्मो कितें दिता? पवित्र आत्मो आमचे भितर देवाचो शी मेर नासलेलो मोग ओतयता। आनी भाव भयणीनो, हो शी मेर नासलेलो मोग आमचे भितर ओतयला म्हणून आतां आमच्यान हो शी मेर नासलेलो मोग आमच्या दुसऱ्यांक दिवंक जाता।
म्हणटच आयज जेजू म्हणटा की जेन्ना तो पोत्तून येतलो तो दावे वाटेक आनी उजवे वाटेक लोकांक दवरतलो जेच भशेन एका बोकड्यांक आनी मेंढऱ्यांक आयच्या शिवर्तमानान सांगलां आनी जो कोण ताच्या उजव्या हातीक आहा तो तांकां म्हणटलो यात सासणाचें सूख भोगूंक यात कित्याक तुमी जें तुमच्या भाव भयणांक केलें ह्या ल्हानच्या भाव भयणांक केलें तें तुमी म्हाका केलें. आतां भाव भयणीनो ह्या उतराची आमकां समजणी मेळप एकदम गरजेची. कोणूय भिकारी मेळ्ळो कोणूय दुबळो मेळ्ळो आनी तांकां जेवण दिलें आनी तांकां खाण दिलें आमी समजता की आमी जें जेजून सांगलां तें केलें. ना भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगता तुमी ज्या म्हज्या ल्हानांच्या ल्हानांतल्यान भाव भयणांक तुमी कितें केलें तें म्हाका केलें. म्हणजे कितें जेजू आमकां कितें सांगपाक सोदता? आमी जेन्ना भुकेल्यांक जेवण दिता, ताणेल्यांक पिवण दिता, जे विंगडे आहात तांकां आमी कपडे दिता, तांकां रावपाक घर दिता, आमी ताचो कुयदाद करता, पूण तेज्या उपरांत आमी तांकां देवाचें उतर दिता. आमी तांकां जेजून आमचे पासून कितें केलां तें सांगता. कित्याक भाव भयणीनो आमी फकत ताच्या पोटाची, ताच्या ताणेची आनी ताच्या कोपऱ्याची आनी रावपाची सगळी बंदोबस्ती केली जाल्यार पूण तांकां खरेपणी जेजू दिवंक ना जाल्यार खरेपणी शिवर्तमान पुरगट करूंक ना जाल्यार ती फकत आमचे कडेन पळयतली, आमकां पळयतली, आमकां देव म्हणून मानतली, कित्याक आमी तांच्यो सगळ्यो गरजो पावतले हांव. पूण खरेपणी आमी जेन्ना तांच्यो गरजो पावयता पूण आमी आतां तांकां देवाचें उतर शिकयता. खरें देवान जेजू वरवीं कितें केलां तें आमी सांगता. आतां भाव भयणीनो तांची चोत्राय मनशाचेर रावना पूण तांची चोत्राय देवाचेर जेजूचेर रावता. आनी जेजू कडसून ताचो संबंद घट करून तांकां आतां सगळें मेळटा. देखून जेजू म्हणटा जेन्ना आमी ल्हानांतल्यान आमी कितें केलें तें आमी जेजू केलें. कशे भाशेन आमी तांकां तांचे सगळ्यो गरजो पावोवन तांकां एक व्हडली गरज म्हणल्यार जेजू दिवंक, सजमणी दिवंक, उतराची सजमणी दिवंक, ती सजमणी दिल्या उपरांत आतां भाव भयणीनो आमी खरेपणी तांकां आमचे भाव, तांकां आमच्यो भयण्यो केल्यो. आनी जो कोण कांय करिना, खूब लोक दिता पूण तांकां देवाचें उतर दिना. आमी फकत हें केलें जाल्यार, फकत तांकां जेवण दिलें, पिवण दिलें, पूण आमी तांकां ताचे उपरांत कांयच दिवंक ना जाल्यार भाव भयणीनो तांकां कसलो फायदो जातलो? आमकांच फायदो ना जाल्यार. कित्याक आमचे कडेन जेजू आहा जाल्यार आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवंक पावता. जो मोग हांवें देवा कडसून अनुभवला तोच मोग म्हज्यान दिवंक जाता. म्हजे कडेन देवाचो मोग ना जाल्यार म्हज्यान कोणाकूच दिवंक जायना. दुस्मानाचो बरो सोड, म्हज्यान म्हज्या भाव भयणांक मोग दिवंक जायना. म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना हांव देवाचो मोग अनुभवता हांव दुसऱ्यांच्यो गरजो पावयता आनी तांकां देवाचें उतरूय दिता. पूण आमी कोणाक पावना जाल्यार आनी आमी कांय दिना म्हणजे आमी आमचेंच चिंतता. आमी कोण आमकां वायट म्हणटलो, आमकां पयस दवरतलो, आमकां नाकारतलो म्हणून आमी कोणाक कांय करिना. पूण भाव भयणीनो आयजतान जें आमकां जेजून सांगलां निमाणी जोडटीच्या दिसा कितें घडटलें तें पयलेंच सांगलां म्हणून आयजतान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, आमचो संबंद देवाशी घट करुया. आनी आतां हें उतर पाडून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक वावरुया, तांकां तांच्यो गरजो पावोवया. कित्याक आमचो संबंद देवाशी घट जाल्यार देव आमच्यो सगळ्यो गरजो पावयता. आनी आतां आमच्यो गरजो पावयल्या म्हणून आतां आमचो संबंद देवाशी घट आहा म्हणून आतां आमी वचुया भायर, दुसऱ्यांच्यो गरजो पावोवया आनी चड करून तांकां देवाचें उतर दिवया. तांकां खरेपणी तांचो संबंद देवाशी घट जावपाक तांकां उतर शिकोवया. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.